आमच्या बीजेपी गव्हर्नमेंटाची कितें परिस्थिती जाल्ली आसा पळयात. आता हे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट वाल्यांक PWDची कामां म्हणजे रस्त्याचे पॅच वर्कचे कामां करची पडलेली आसा. पळय बाबडे कशे ते दीस रात लायटीच्या कामा खातीर हांगासर झुजतात. आमचे लायटी बिटी बंद पडले का लागून आनी आता तांकां ही गव्हर्नमेंटांचे कडल्यान PWDची हे पॅच मारपाचे काम करून घेतात. हे आमचे सगळे ही PWDची हाजी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची गाडी. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डिव्हिजन 3 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुट्टी फोंडा गोवा GA0T8 G5003. हे आता सगळे बाबडे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान काम करतले भुरगे तांच्या कडल्यान पळयात अशें सिमेंटाचें काम करून घेवपाक लायता जे रस्त्यांक पॅच मारपाचें काम. म्हणजे बीजेपी गव्हर्नमेंटाची कितें परिस्थिती आयल्या काय समजना. म्हणजे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट काम करतल्यांक PWDचे म्हणजे पॅच वर्क म्हणटा आनी गटारां आतां जालें ना सगळें कॉन्क्रिटिंगाचें काम करपाक लागला. पॅच वर्क रस्त्याचें करपाक डांबर 19 नोव्हेंबराक 2021 सगळे पॅच वर्क जाता म्हणटाले ते आता अशे बाबडे यांच्या कडल्यान काम करून घेता. 1 वर्स जालें CMान सांगल्या नंतर सगळे खड्डे सोंपतले म्हणून. ते खड्डे सोंपोवपाचे अशी तांच्यांनी आयडिया काडल्या नवीन पद्दतीन खड्डे सोंपोवपाचे. आता हो खड्डो पळय फुडेच्यान खड्डे पुरयत आयले ते सध्या आता माड्डोळा पावलेले आसा. उदक घालता खड्ड्यान आनी आता रेंवेन रेंव सिमेंट आनी खडी. पळयात आमची गोवा गव्हर्नमेंटाची ही परिस्थिती जाल्लेली आसा. फक्त PWDन आसून फक्त 4 वरांचे काम करतात ते PWDन चडशे लोक. त्यांच्या कडल्यान आता ऑफिसरां कडल्यान काम करून घेयात मरे. PWDन आसता ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या भुरग्यां कडल्यान तुमी काम करून घेतात ते थंय ऑफिसांनी बसून ते मुस्का मारता. फक्त 4 वरांचे टोटल काम करतात ते दिसभरात. पळया गोवा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डिव्हिजन 3 इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कुट्टी फोंडा गोवा ही गाडी 5003. आता तुमी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचे भुरगे सगळे PWD जे पॅच वर्कचे काम करतात.